हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय हा तुमी सगळीं? हांवूय हा बरो, सोजमता तुमी हा मन बरी. आयज कामाचेर वचून ब्लॉग कमेस केला. पळय सेटअप मात्ता फंक्शन हा, सेट रेडी करतात थिंगा थादे. पळया आयज बिजी जातलो मातसो, मेवता मागीर तुमकां. भायर वेदरूय बरो हा, सारकें सानी हा. पोलमारान येयल्लो न्हू वेंबली. बरे क्वॉलिटी मांस मेवता तेंकडे. हे सगळे ड्राय कट्स, फ्रेश कट. फ्रेश मीट मेवता तेंचेशीन आनी बरे क्वॉलिटी सारके क्लीन एंड हायजिनीक. फूल स्टोर तो आखत. सगळे ड्राय कट्स बस सगळे आहा तेंचेशीन. आनी ते फ्रेश ब्रेड बेक करता हिंगासर. ब्रेड पळय आमचे सारके गोंयचे भाशेन कडक ब्रेड, गरम गरम आहा सारके. कितले लोक व्हरोंक येता पळय, आमचे गोंयकार सुद्दां येता खूब जाण. बरे कडक ब्रेड मेवता. आनी हे स्मोक मॅक्रल, बांगडे स्मोक केल्ले. इल्लेशें शॉपिंग केलें आनी भायर सरलो. म्हाका पोलमारान स्पेशल वचोंक जाय आसलो. बरे मांस मेवता तेंचेशीन, फ्रेश सारके. आनी इल्लेशें उरलां शॉपिंग करपाचें, तेश कोन्न मातसो वचोंक जायो. बरो आहा वेदर. आयसलँडान गेला. उदक जाय आसलें, उदक कवर जालां आसतलें. उदक घेता. ह्यो कार म्हजे कुजनात. आयज नेई घेवन येयला तुमकां नई रेसिपी. आयज हाडल्या पळय कितें हाडला तें तुमीच पळया पयलें, मागीर सांगता. हे पळय हे हाडलें पोक रिब्स, सारके टेंडर पळय ते. आतां ड्रेसींग करून दाखयता तांकां. मातशें डॅप करता पयलें पेपर टावल घेवन. पयलें मातशें डॅप करून घेवपाचें, हे ड्राय करून घेवपाचें तांकां सारकें. हे बरे डॅप करून घेवपाचे, सारके ड्राय जाले. आतां फुडें कितें करता तें दाखयता. आतां हे हेजें मॅरिनेशन, चॉप चिली केल्ले, फायन चॉप चिली केले, गार्लीक गेल्ले आनी जिंजर गेल्ला. आनी म्हाका जाय सॉल्ट, पेपर, ऑयल, सोया सॉस आनी इल्लेशें हानी. हे तेजें हांव ड्रेसींग रेडी करता. कायल दवरले आनी सायडीन गरम जावपाक दाखयता. ऑयल गेल्ले, गरम जालें तेल. जिंजर घाता इल्लें, गार्लिक, गार्लिक आनी जिंजर भाजून घेता बरें. यो रेड चिलीज, यो फ्रेश रेड चिलीज हां, जित्यो मिडियम स्पायसी त्यो. इल्लेशें सोया सॉस घालता. आनी हानी 2 टेबलस्पून हानी पुरो.
हे मातसो स्वीटनस टेस्ट दितलो ते रिप्सांक व स्वीटनस टेस्ट दिवपाक. आनी बरें ड्रेसींग जातलें हें 2 मिनटां कूक करता आनी दाखयता मागीर. जालें ड्रेसींग रेडी. चडूय ड्राय करपाचें ना, मातशें रानी आहा तें पळय दाखयता आतां. आतां ड्रेसींग करता तांकां. ड्रेसींग रेडी जालें म्हाजें. पळय हिंगा आहा बेकिंग ट्रे गेल्ले आनी पळय ड्रेसींग घालता तें केलां तें. बरें लावन घेवपाचें ताका. जालें लावन ताका ड्रेसींग. आतां तांकां इल्लो सॉल्ट पेपर घालता वयल्यान. सॉल्ट हे आमचें गोंयचें मीठ. आतां इल्लोसो पळय पाप्रिका घालता हो फ्लेवरिंगाक, स्मोकी फ्लेवर येवपाक. मॅरिनेशन करून जालें. आतां 10 मिनटान बेक करपाक घाता ओवनान. मातसो कलर दिवपाक ताका. फूल कूक करना, हाफ कूक. आतां मसालो काडला तेजो हांवें मातशें आमचो गोवन स्टायल टच दिवपाक. पळय हो मसालो काडला हांवें. जिरें, तिकी, लवंगां, मिरयां, सुके मिरसांगो, इल्लीशी आमसाण, आलें लसूण, वद्दे टोमाट आनी वद्दो कांदो. टोमाट घालना हांवें कित्याक म्हाका ते चड स्पायसी जावपाक नाका. चिली तांबडी आसता न्हू एकदम स्पायसी जाता, तो नॉर्मल दवरपाक लागून हांवें हाफ टोमॅटो एड करता. हो मसालो वांटून घेता हांव. आनी हो मसालो विनाग्रीन वांटपाचो. तुमकां जाय जाल्यार 50-50 करूंक जाता. वद्दें उदक, वद्दी विनाग्र. हांव विनाग्रीन वांट्टा. रेडी जालो आमचो मसालो. हो पळय हो दिसता. आनी ते म्हणसर ओवनान घाल्लेलो न्हय एके वाटेन तेवूय रेडी जाला. तेवूय दाखयता तुमकां. सारकें परफेक्टली बेक जाला. कलर बा पळय तेजो. हांवें तें मॅरिनेशन केल्लें पळय तें सारकें भरला पळय त्या मासाक. सारको आनी वास पळय बरो येता जिंजर आनी गार्लिकाचो. आतां तें हांव कातरून घेता. कातरले उपरांत दाखयता तुमकां. एक कातरून दाखयता तुमकां. पळय अशें तें आतां सेपरेट हांव कातरून घेता. हें मीठ सारकें टेंडर आं, सारकें सॉफ्ट. पळय अशें हें कातरून घेवपाचें रिब्स. अशें कातरून घेवपाचें. हांव सगळें कातरून घेता हे एक एक करून. पळय सगळें कातरले उपरांत दाखयता तुमकां. पळय कितले कूक केले ते हांवें पयलें. ड्रेसींग पळय तांकां सारकें भरला पळय हांवें केल्लें तें. सारकें ज्युसी आहा. ज्यूस पळय घोवता पळय दिसतलो तुमकां. म्हज्या नायफाचेर पडटा तो. सारकें ओवर कूक करूंक ना, तितलोच दवरला. सारकें ज्युसी सॉफ्ट उरोंक जाय सारकें. कातरून जालें. रेडी करून दवरलें. आतां फुडें दाखयता. कायल गेल्लें तेल जालें म्हाजें रेडी. आतां फोण्ण मारपाचें. हाफ कप आनियन गेल्लो हांवें. एक आनियन हो फूल बरो भाजून घेवपाचो. सारकें सोंपें करून दाखयता तुमकां. बरो भाजून घेता. कांदो जालो रेडी. रेडी जालो कांदो. टोमाट घालता. पद्दत टोमाट घातला हांवें. हें बरें भाजून घेवपाचें.
फोडणे झाले आमचे रेडी. पळय बरे भाजला आनी सारके. आता तितून रिप्स ॲड करपाचे. मसालो पयलो ॲड करप ना, रिप्स पयले ॲड करपाचे. कित्याक ते म्हाका तितून बरे भाजून घेवंक जाय. मसालो मागीर घालपाचो. हे हितून बरे भाजून घेवपाचे. ऑलरेडी हांवें रोस्ट केले ते, पूण हे फोडणे ताका भरोंक जायो. साव टेस्ट बरो येता मागीर. ताका पयले रिप्स घाल्ले हांवें. मसालो मागीर ॲड करता. तीन मिनटां हांवें धापलेले ते, तो हे फोडणानूच पळय मसालो अजूनय घालूंक ना. फोडणानूच हा 3 मिनटां धापून शिजयला. पळय कशें दिसता पळय ते आतां. हो कलर येयला पयला, सारको कॅरेमलायज कलर येयला. हो कलर येवंक जायो. आतां मसालो ॲड करपाचो. आतां मिक्स करता मातशें ते. हे फोडणानूच आहले सारके कॅरेमलायज जाले पळय ते. आतां आमचो मसालो घालपाचो. पळय मसालो ॲड करता. मिक्स करता. टायमर दवरलेलो हांवें सारकी 3 मिनटां. आयकोंक येयलो आसतलो तुमकां. स्लो स्टर करून घे. बरो मसाला भरो न्ही ताका. पळय सारको मसालो भरता ताका. आनी ते एवढं मिक्सराचें उदीक धापलेलें न्हू, सारकी ड्राय करपाचें. आयज रानी बाका येना, बरें ड्राय करपाचें ते मिक्सराचें उदक सांबाळ्ळां न्हू, ते ॲड करता हांव. पळय मिक्सराचें उदक ॲड करता उरलेलें ते. इतलेंच, आनी पातळ करपाचें ना. हितूनूच शिजोवन घेवपाचें आतां. हे आमचे ड्राय रिप्स ग्रेवी न्हू, ड्राय. आनी ताका आतां एक 7-8 मिनटां धापून शिजोवन घेवपाचें. पळय मसालो बरो भरतलो तांकां तो आतां शिजल्या उपरांत. 8 to 9 मिनट धांपपाचें आनी कूक करपाचें. पळय हो दिसता जालें. 8 मिनटां हांवें कूक केले ते. आतां दाखयता तुमकां कशें जालें पळय ते. तुमीच पळया. ओपन करता. पळय कलर बा पळय सारको एक्झॅक्ट ओवनाचो रोस्ट केल्लो तो कलर. मसाला सारको भरलो ताका. स्लो कुकिंगाचेर दवरलो रे. परफेक्टली कूक जाला पळय. सारको ड्राय. ग्रेवी चड ना आनी हें ना, सारको जाली रेडी डीश. फुडें दाखयता तुमकां. दाखयलें तुमकां म्हाजें प्लेटींग हांवें. रेसिपी कशी लागल्या ती सांगात म्हाका. कमेंट करा. ओके. सगल्यांक स्पेशली सगल्यांक तुमकां कोणें पोक बा करूंक सांगलेलें तें शूट करतलो येयला आनी आमच्या धाकटे म्हाजेर येवन बसला. कितें सांगूंक सोदता खबर ना. ते ब्रेड स्टीक खावंक बसलेलें काडून. हांवें म्हणलें ओके आसूं दी बस म्हणलें. बसता खंय त्या धाडशिनाच. हांवें म्हणलें ओके बसून दी. ओके सांगात रेसिपी कशी लागल्या ती तुमकां. आनी कोणें म्हाका पोक बा करूंक लायल्या ती ही रेसिपी ट्राय करात. व्हेरी इजी सारकी. इन केस तुमचे घरान ओवन बा ना जाल्यार सेम कायलीचेर करूंक जातात. पयलें ड्रेसींग घालना पळय तें कायलीचेर सियर करा आनी मागीर मसाल्यान घाला. सारकें सोंपें करून दाखयलां तुमकां. आनी मागीर कमेंट करा आनी सांगा म्हाका कशी लागल्या ती रेसिपी. आनी कोण ने येयल्या तांकां सबस्क्रायब करा. खूब जाण व्हिडिओ पळयता पूण सबस्क्रायब करिना. सबस्क्रायबूय करा. हो चॅनल फुडें व्हरोंक तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका. ओके. तुका कितें सांगूंक जाय रे बेबी. यू वॉन्ट टू से समथींग. तें सोदता आपलें कितें तरी सांगपाक. कितें तरी तेणें ड्रॉईंग केलां ही
दाखय बरें झाड काडला तेणे आपणें बरें दिसता ताका लागून दाखोवंक येयला ते आयज. So, this is the land, and this is a tree, and this is a river, and these are leaves falling down. ओके शो देम नायसली नो लायक दिस. ते आपले ड्रॉइंग दाखोवंक येयल्ले आयज. ओके तर चलया फुडल्या व्हिडिओन मेळुया मागीर. सबस्क्रायब करूंक विसर नाका. सगळ्यांक देव बरें करूं. पण हे सबस्क्रायबर येयल्या पळय तांकां होच म्हाका सपोर्ट करीत रावया. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. आदेवस से बाय बेबी. Bye! बाय.